धाडना आसतना हिंगा हाडले जाल्यार म्हाका दिसता आख्खे पणजी सिटी आसा ती परतुली आसली. त्या खातीर सरकाराक विनंती परतून एक फावट जेन्ना हो जो प्रोजेक्ट हांगा येता कम्प्लिटली स्क्रॅप करूंक जाय. कित्याक तुम्ही आमच्या लोकांच्या भावनाचेर लोकांच्या जिवाचेर खेळनाका. आमी लोकांक जियोवपाक जाय, आमच्या भुरग्यांक वाडोवपाक जाय. तुम्ही ह्या लोकांक आमच्या भुरग्यांक मारून उडोवपाचो प्रयत्न बिलकुल करनाका. कितलो टाइम दिता तुम्ही सरकाराक स्क्रॅप करपाक? सरकाराक जाता तितले बेगीन कित्याक आमी तुमच्या आनी चड वेळ मिडियाचे घेना. आतां हो आमचो प्लॅन ओके. एखादे कोणाक दिसता आमी बेश्ट खबरी करता म्हणून हो प्लॅन आमचो. ही पळय शेळवणा सायट आनी ही ओडर सायट तुमकां कितें दिसता? आमी गव्हर्मेंटाचो प्लॅन आमी कितें छापून हाडून गव्हर्मेंटाचो प्लॅन ओके. सो राव एक मिनिट आं. सो तुमकां हें दिसता कितें ग्रीन म्हणल्यार हें कितें? झाडां आसा मरे माड मरे हे माड मरे ही न्हंय मरे आनी न्हंयची सायडीन कितें आसता? मॅनग्रोव्स आसता. तो सरकाराचोच प्लॅन आहे. सरकाराचोच प्लॅन हांकां रीड करूंक गमना. अरे तुम्ही हाडून ह्या इनसेन्सिटिव्ह लोकांक हाडून जर अशो कदेला तापोवपाक बसयता हे लाख 1.5 लाख पगार घेता ते आनी आमकां काबार करपाचे ताचोपट्टी करपाक तुम्ही वचून मिडियाक विचारपाक जाय गव्हर्मेंटाक. तांकां खबर ना मॅनग्रोव म्हणल्यार न्हंय म्हणल्यार कितें खबर ना. आलेख तुमच्या माध्यमांतल्यान अनेक हांव सरकाराक क्वेश्चन विचारता. अंत्योदय तत्व व्हडले संस्कृत शब्द यूज करता. अंत्योदय आमी ते लास्ट मनीस न्ही. आमी अंत्योदया भितर पडना काय आमी खंयच्यान तरी पुर्तुगालच्यान येयल्या हांगा. आमी गांवचे लोक मरे. आमचेय बाबा इंटरेस्ट दवरा तुमी. तुमचो ड्युटी ती. तुम्ही सरकार म्हणल्यार कोण व्हडले हे न्ही. आमी आसा म्हणून तुमी आसा थंय. हय इतली सोरबी वयर सोडून दवरप बरी न्ही. आमी मनीस ते मनीस तशे आमचे मनीस. त्यांची पोट भरपाक जितले शीत लागता तितले आमचे पोट भरपाक लागता. सो ते व्हडले त्या कदेलार बसले म्हणून ते व्हडले जायना. सगळे लोक एक. आणि जेन्ना ह्या सरकारा तकल्यान वतले की सगळे लोक एक म्हणून न्ही तेन्ना सरकार काम करतले. नाजाल्यार हे गोंयची पडले पाड म्हणपाचेर ओगी रावपाचें. सगळ्यांक वचपाचें गोंय सोडून. आनी हांकां सरकाराक हेच जाय सगळे लोक गोंय सोडून गेल्ले अशें म्हाका दिसता. ही म्हाजी पर्सनल ओपिनियन. तुमचा आमदार अजून पावूंक ना. आमदार 11 तुमच्यानी टायमिंग दिल्लो म्हणून सांगलेलें. अजून 12 जाले आता पळोवंक गेल्यार 1 वर जालें. या प्रोजेक्टा बद्दल आमगे प्रोजेक्ट मिनिस्टराक 10 दिसां भितर विचारा की ते जे रिप्रेझेंटेशन आमी दिलां ताजेर तांचो गव्हर्मेंटाक स्टँड कितलो आमकां कळोनी म्हणून त्या रिप्रेझेंटेशन आमकां रिप्लाय जाय गव्हर्मेंटालो. आनी हे भितर 10 डेज भितर आमी मिडिया करप. अनेक मिडिया एक रिक्वेस्ट देवा खातीर आमदार पावलो काय म्हणून हांवें विचारना. आमच्या कडेन आमदार आना रे नाव सर बाळकृष्ण वडोदकर कावन्सिलर नेक्स्ट चेअरपर्सन. सगळ्यात पयलीं ह्या सगळ्या लोकांचे अभिनंदन करता की तुम्ही घरदार सोडून जे हांगा एटेंडन्स लायला ताका लागून तुमचे सगळ्यांचे एकदा मनाकाळजांतले अभिनंदन करता. तुम्ही आता एक पत्रकारांक भावान प्रश्न विचारलो की तुम्ही सरकाराक कितलो टायम दिता काय म्हणून. आम्ही 4-5 दीस पयलीं हो मोर्चा अनाउन्स केल्लो मूक मोर्चा आसतना पसून 5 दिसां भितर ह्यो गेटी आमकां बंद जाल्यो. इतले फास्ट जर तर सरकार एक्ट जावपाक शकता जाल्यार शेळवणा गांवांत सरकारान इतलेच फास्ट एक्ट जावन ही कोलाची जेटी जी आसा ती बंद करची. हो पयलो प्रश्न. आज आमी जे ऑपोजिशन म्हणून आयलो ओपोज करपाक म्हूण आयल्या ते पार्टी वायज ओपोज करपाक येवना. हांगा तांच्याच पार्टीचे बीजेपी सरकाराचे लोक जे आसा तेही आयल्या. कित्याक आयल्या? आमी हांगा पॉलिटिक्स करपाक येवना. लोकांक हांगा खरे त्रास जाता म्हणून आयल्या. एक खंयच्याय गांवांत जर तर इलिगल काम चलता जाल्यार तो गांवची सगळी घरां एकट्यान जातात ते काम बंद करपाक. ह्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करपाक सोदता की हे फक्त शेळवण गांवचो प्रश्न न्ही. हो कुडचड्यार लागता, हो असोळड्या लागता, हो केप्यां लागता, हो हडरा लागता, चांद्रा लागता, पंचवाड्या लागता, सावड्ड्या लागता, सगळ्याक लागता. हो एक व्हडलो बॉम्ब. हो जर तर बॉम्ब फुटलो जाल्यार हे सगळे गांव काबार जातले. सो सगळ्या गांवच्या लोकांक हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान विनंती करपाक सोदतां की आज हांगा जे लोक आयल्यात ताचे 5 पटीन लोक चड येवपाक जाय हो प्रकल्प बंद करपाक. कारण हो फक्त शेळवण गांवा पुरतो इशू न्ही. आज आमी जे आयल्या ते शेळवण गांवांत लोकांक त्रास जाता आनी तांकां सपोर्ट करपाक न्ही. हे आमकां त्रास जाता नाही. हे मुखार सगळ्या लोकांक त्रास जातले. आमकां एक म्हज्या भावान सांगलां की फुडली पिळगी जी आसा
ती आमकां गाळी मारतली. आज आमी आमच्या पयलींचे पिळगेक बरें म्हणटा कित्याक तांणी हो गांव सांबाळून दवरलो. त्या भशेन आमकां हो गांव सांबाळून दवरपाक जाय आनी गव्हर्मेंटाक हांव रिक्वेस्ट करता की आज तुमी पळयता निराबाग म्हणात, कुडचड्यार म्हणा, वाटेर लागता हांव हांगा कुडतरे पळयतालो, थंय एजिटेशन चालू आसा, पणजे एजिटेशन चालू आसा, वचत थंय एजिटेशन चालू आसा. सो गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट करता की जाता तितल्या बेगीन आयचे जाल्यार आज करात, एक रेजोल्युशन घेया तुमी कॅबिनेटान की खंयचोय प्रोजेक्ट जर तर येतलो जाल्यार लोकांची मान्यताय हो पयलो प्रश्न आसतलो. लोकांची मान्यताय जर तर ना जाल्यार खंयचोच प्रोजेक्ट मुखार वचचो ना. हे मातशें एक रेजोल्युशन घेवन तुमी पास करा. कारण परतून लोकांक रस्त्यार हाडपाक, लोकांक एजिटेशन करपाक लायनाकात. कारण हो गव्हर्मेंट खंयचोय गव्हर्मेंट जर तर येता जाल्यार गव्हर्मेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल अँड बाय द पीपल. सो गव्हर्मेंटान लोकांक जाय तें करपाक जाय, आपल्याक जाय तें करपाक जायना. सो लोकांक जर तर खंयचोय प्रोजेक्ट त्रासदायक जाता जाल्यार अशें लोकांक हांगा हाडून त्रास करपाक जायना. हो प्रोजेक्ट जाता तितले बेगीन बंद करपाक जाय. आनी स्क्रॅप म्हणल्यार असो की आयुश्यान आनी फुडें कोणी खंयचोय सरकारान कोणी आयला ताचो विचार वचून जावपाक जायना. ह्या भशेन तो ताजेर हें जावपाक जाय. सो कारण हेन्सफोर्थ खंयच्याय गांवांत समज खंयचोय प्रोजेक्ट जर तर येता जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाचेर जे लोक आवाज उठयला हो आवाजाचो लोकांक भंय उरपाक जाय, सरकाराक भंय उरपाक जाय. खंयचेय जर तर प्रतिनिधी जर तर लोकप्रतिनिधी म्हणा कोणी म्हणा जर तर प्रोजेक्ट घालपाक मुखार सरतात तांकां ह्या गांवच्या लोकांनी जे एजिटेशन केला ताचो भंय उरपाक जाय. आनी हो प्रकल्प जाता तितले बेगीन आतां जाल्यार आमी वचचे पयलीं पसून जर आमकां न्यूज मेळ्ळी जाल्यार आमी सरकाराचें अभिनंदन करतले, सरकाराक वालोर दितले की ज्या भशेन आमकां ह्यो गेटी बंद केल्या 5 दिसां भितर त्या तितल्या फास्ट ताच्यांनी फास्ट जर जाता हो प्रोजेक्ट बंद करतो. देव बरें. ओके पुढे सरकारान 8 दिसांचो ही गेटीचो गेट बंद केल्या ताची आमची गेटी बंद जावपाक जाय. ना जाल्यार सरकाराक आमी केन्ना म्हणटे ताकय आम्ही सोबत सरकाराक जाय चिंबल गावच्या लोकांक म्हणजे आमी 8 संदर्भातले प्रमोद सावंत व्हडले उलयता मरे आतां. तशी चिंबल गावच्या लोकांनी प्रोटेस्ट केला, स्ट्रायक केला आणि मागीर त्यांची स्क्रॅप केला. जर तर सरकाराक जाय की आम्ही तशें करचें जाल्यार आमचो गांव आख्खो सगळो एकठांय आसा. आमी चिंबल गांव ज्या भशेन स्ट्रायक केलो त्या भशेन स्ट्रायक करता आनी मागीर आमची स्क्रॅप करा म्हणून. जर तर लोकांक सरकाराक जाय आमकां सामको त्रास करपाक जाल्यार आख्खो गांव एकठांय आसा. सगळे मेळोन चिंबल जसो प्रोटेस्ट जाल्लो तसो प्रोटेस्ट आमी तांकां दाखयतले. हेका लागून मागता जाता तितले बेगीन हो बरेपणान स्क्रॅप करचो कित्याक हो बीजेपीचो गड जावन आसा कुडचडे म्हणटा. जर तर तांकां तो जायो तसोच गड उरचो म्हणून जाल्यार प्लीज मागता हांव सीएमा कडेन की हो प्रोजेक्ट जाता तितले बेगीन स्क्रॅप करचो. आम्ही निवडून दिल्यात पुन्हा हो सरकार जालो मरे कोणावयल्यान जालो हो सरकार. ह्या पुढचे बसले आमी सगळ्यांनी दाखयताले कोणाक मारतात, कोणाक फडयतात, कोणाक भितर उडयतात, अरेस्ट करतात. हे कितें लोकशाही ही लोकशाही ही हुकूमशाही न्ही. हांव उलयता लोक येता उलयता कशी प्रॉपर्टी घेतल्या ते खंयचीच प्रॉपर्टी सोडिना. तेणी एक देवस्थानाचीच प्रॉपर्टी, देवळा कुशीचीच प्रॉपर्टी घेवपाक लेटर केले कंपनी की ही आमकां कितले पयशे ते सांग, तुमची जमीन आमकां दिया. जेन्ना त्या देवस्थानाच्या हेडांनी आमचे कडेन पावलो कितें आमची सर्वे नंबर हो तुमी मागला देवस्थानाक 10 जाणां खातीर जाल्यार तो तारकाली मागता. आमी तारकार कसो मागता आपय तेच्या मॅनेजराक म्हणल्यार तेच्या मॅनेजराक आपयलो. ताका विचारलें तूं म्हणे कितें करूं शकता हांगा कुडचड्यार तूं कितें करूं शकता. सगळे कुडचड्याचो न्हंयचो बेल्ट जो सावड्डे पुला कडच्यान धरून तूं घेत हॉसडी धरून चांद्र पावलो ना. आमी त्या डिजिटल सर्वे वयल्यान घेतला. पण तुका देवूळ दिश्टी पडलें ना सायडीक आसतें. एक म्हारवाचें देवूळ आसा, एक देवस्थान आसा, तें तुका कळना तेजो उत्सव जाता म्हणटे. प्रायमरी शाळा आसा ती कळना. तूं घेवन चलपाक सोदता कितें. आयज तेणें सगळ्यो जेटी घेतले कडेन आसा. कुडचड्या वयल्या सगळ्यो जेटी तारकाराच्या हातीक आसा. ह्यो जागो पळय आसा न्हंयचो बेल्ट तेजे तेणें घेतले कडेन आसा. आनी तो कितें करपाक सोदता. सरकार कसलेच परमिशन घेतले शिवाय आमच्या घराची बुनयाद मारपाक दिनात जाल्यार तांकां ह्यो जेटी बांदपाक सिंगल आशिल्ल्याच्यो चौबल जेटी करपाक आनी वेब्रिज बांदपाक 500 मिटराचे भायर वचपाक जाय. गेलो 100 मिटरा भितर वेब्रिज आसा नवे बांदल्या. सरकारान खंयचें परमिशन दिला. सगळे इलिगल चलता आनी हे सरकार दोळ धापून पळयता. म्हाका सरकारा कडेन एकच विनंती आहा आमी कुडचडकार पिसफूल आमी एकमेकां पावपी आमी सगळे धर्माचे सगळे राजकारण करपी सगळे पार्टीचे आसा.
सगळे आसा आम्ही तुमकां निवडून दिल्या सगळे बरे आसा आमचे कडेन खेळनाका खेळ खेळनाका आमकां पेटयनाका आमकां पेटोवन आमकां तुमी रस्त्यार हाडनाका आनी रस्त्यार हाडपाक आमी रस्त्यार येवपाक कमी ना पण एकच सांगता सरकारान ह्या 8 दिसां भितर आमकां मोक्ष दिवचो कुडचडच्या कुडचडेचे हो कोणसो म्हणटा आमकां नाका आमकां जगपाक जाय आमची भुरगीं जगपाक जाय आमच्या स्कुलां आसा कुडचडेच्या 2-3 किलोमिटरची आमची स्कुलां आसा शाळा आसा हॉस्पिटल आसा भुरगीं जल्म आयिल्ले भुरगे हॉस्पिटल आसा ती जगपाक जाय सरकाराक एकच विनंती की जातल्या बेगीन 8 दिसां भितर हो कोळसा प्रोजेक्ट कुडचड्यार हाडपाचो आसा तो प्रोजेक्ट तुमी नश्ट करचो कॅन्सल करचो आनी आमकां रिटर्न दिवचे थँक्यू आणि एक एक कूलर आहे आम्ही शिकले आणि हो जागो जो आसा तो देवस्थानाचो जागो कोणाकूच बसपाना जरी तर हो प्रोजेक्ट सेकंड तेणी मॅरी ग्राउंड हाडलो थंय आमी कोर्टान झगडले मॅरी ग्राउंडय मी काबार जालो सेकंड प्रोजेक्ट एक फ्लायट टर्मिनल हाडलो इंडिव्हिज्युअली हांव कोर्टाक गेलो आमी एनजीटीसून ऑर्डर हाडली तो बंद पडलो आणि हो आतां हाडलो प्रोजेक्ट हो आपोआप प्रोजेक्ट बंद पडटलो आणि तरी तर जी क्लिअरन्स दिल्या आमी चेअरमॅन कोण आपला तरी तर ताका जाय जाल्यार आमी हांवें कडेन रिइन्स्पेक्शन करून ताणें सर्वे करून पळोवपाचें थिंगा वेदर देर एक्झिस्ट रिवर ऑर मॅन्ग्रोव समथींग जें आहा तें पळोवपाचें ब्लायंडली दिनाका त्या टायमार आमचो लविन्सन सर आहा तातूंत अंडर सेक्रेटरी आहा दिसतो म्हाका तेच्या पयलीं जोगलेकर आमी हिंगा फायन दवरयले आमगे बारीक बिजनस आहा आमकां एक क्लिअरन्स मेळना पोल्युशन मेळना जाल्यार ही पोल्युशन कशें मेळटा तांकां तुमी हें येवपा दिवपाक आनी आमी जे लिडर जे आयला तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं पडटा गव्हर्नमेंटाक आनी हे केन्ना हो प्रोजेक्ट येवपाना सरकाराक पर्टिक्युलरली आमी सांगूंक सोदता ओके थँक्यू चल चल Bye.